रातचे 1:30 पळय आमचो नीव वाडे वाठारांत आमचे 7 आंतणीचे कोपेल आसा. ह्या कोपलान एकलो मनीस भितर सोदता आनी आमच्या 7 आंतणीची मुर्ती पळय आसा जी ग्लास फ्रेमीन भितर आसता. ही ग्लास फ्रेम तो ओपन करता आनी ती मुर्ती काडून जमडीर मारून फोडटा. हाजेर हांव निशेध मारता, कित्याक आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म, एकवटाचो एकवट करपी धर्म, बरें शिक्षण दिवपी धर्म. आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें. आतां ज्या मनशान हें पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाई जावपाक जाय. आनी हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय, आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वरा भितर जे एक्युजाक दवरला. सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसांक. अशेंच त्यांनी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आनी बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हूण मागता. सुवातेर हांव ते कार्य केलें तेका हांव निशेध करता. कारण एक गोवा इज अ पीसफूल स्टेट. सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून रावता, हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव. त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी, रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता. सो असले हे नेवी हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखोवन येतात ते तुम्ही जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारे पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्यक्रमान तुम्ही असले देवाचे जे मूर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आनी खंय तरी आमचे गोंयकार भाव भयणां म्हणजे तुम्ही फूट घालता. जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता, खंय तरी निग्लिजन्स जाता आनी मनान डावट क्रिएट जाता. सो खंय तरी गोवा पुलीस हेनी बरे कार्य केल्ले आसा. इमिडिएट तेजेर एक्शन घेवन ताका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा. गोवा पुलीस सदांच अग्रेसर आसता आनी लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता. परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता.